नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. दारी रांगोळी विश्वासाची, तेजस्वी पणती समाधानाची, सदैव राहो साथ लक्ष्मीची. आपणा सर्वांना शुभ दीपावली. जीपी पार्सिक सहकारी बँक लिमिटेड. ट्रॉलरवाल्यांक सरकाराच्यो कोट्याच्यो स्किमी मात अर्द्या मायज गोयचे नुस्तें चल्ले एक्सपोर्टाक. गोंयकारांच्या पानार आंध्रा तामिळनाडूचे फॉर्मेलिनाचे नुस्तें एक्सपोर्ट एक्सपोजे. गोंयान आज सावन नुस्तें आयात बंदी. आरोग्य खात्याची ऑर्द मात बंदी सरसकट ना. कायदो नेम अटी पाळटल्यांकूच सूट. मंत्री मातसो बॅकफुटार. बंदी आड लॉबीचो दबाव. कला संस्कृती खात्यान 114 नोकऱ्यांची जायरात. 108 राखीव, उरिल्ले 6 जनरलाक. सोशल मीडियाचे जायराती आड मोहीम. मंत्रिमंडळ रिझर्व कॅटेगरीचो बॅकलॉग भरता. अखिल भारतीय आयुर्वेद हॉस्पिटलाची धारगळे बुनियाद. 301 कोटीचे 250 खाटीचे वैजकी हॉस्पिटल. संस्थेन 500 भुरग्यांक वैजकी पदवी शिक्षणाची ताक. आणि रणजी ट्रॉफीन जम्मू काश्मीरा आड गोयची मॅरेथॉन सुरवात. 7 विकेटीच्या बदलाक 422 रन्स. स्नेहल कवटणकराची सेंचुरी. सुमिरन अमिताची हाफ सेंचुरी. सरकाराच्यो ट्रॉलरवाल्यांक कोट्याच्यो सबसिडी स्किमी. तांचे नुस्तें मात गोंयकाराच्या पानार पडना. एक्सपोर्ट मर्यादेच्या कसल्योच अटी ना. ह्या ट्रॉलराक नुस्तें पडटा तातूंतले अर्द्या मायज एक्सपोर्ट. गोंयकार खाता अमोनियाचे झेलांतले फॉर्मेलिनांतले नुस्तें. आयात बंद केल्ल्यान गोंयची नुस्त्या मार्केटां सध्या अर्द्या वयर खाली. 10 वर्साचो डाटा पळयल्यार गोंयचे नुस्तें एक्सपोर्टाचें प्रमाण वर्सान वर्स वाडटा. पोळ्या एक्सपोर्ट एक्सपोजे. नुस्तें आयातीचेर बंदीन फॉर्मेलिनाचे नुस्त्याचो प्रश्न अर्दो सुट्टा. मात गोंयचें नुस्तें गोंयकारांक ताचें कितें? बरें नुस्तें जेटी वेल्यान आनी फॅक्टरींतल्यान भायले भायर एक्सपोर्ट. गोंयकारांच्या पानार आंध्र तामिळनाडू बंगालांतल्यान हाडिल्ले अमोनियाचो झेल आनी फॉर्मेलिनाचें नुस्तें. पळयात हो डाटा. 2005 10% आशिल्लो नुस्त्याचो एक्सपोर्ट वाडत गेलो आनी 2007 वर्सा डबल जावन 20% पावलो. 2011 44% जाल्यार 2012 तर गोंयचे 49% नुस्तें एक्सपोर्ट. फाटल्या 3 वर्सांत एक्सपोर्टाचें प्रमाण देंवलां. मात प्रोडक्शन वाडिल्ल्यान नुस्तें तितलेंच भायर वता. गोंयच्या ट्रॉलरवाल्यांचे वर्साक 550 ते 650 कोटींचें नुस्तें एक्सपोर्ट जाता. 2005 वर्सा 1,03,087 टन दर्याचें नुस्तें पडलें. एक्सपोर्ट जाले 10%. 2007 91,185 टन दर्याचें नुस्तें पडलें. एक्सपोर्ट जाले 20%. 2010 87,062 टन दर्याचें नुस्तें पडलें. एक्सपोर्ट जाले 43%. 2012 86,628 टन दर्याचें नुस्तें पडलें. एक्सपोर्ट जाले 49%. 2014 1,28,107 टन दर्याचें नुस्तें पडलें. एक्सपोर्ट जाले 32%. 2016 1,01,053 दर्याचें नुस्तें पडलें. एक्सपोर्ट जाले 37%. 2017 1,44,282 टन दर्याचें नुस्तें पडलें. एक्सपोर्ट जाले 31%. हो डाटा नुस्त्याचे फॅक्टरींतल्यान एमपीटीच्या मार्गान एक्सपोर्ट जाता ताचो. ते भायर ट्रॉलरवाले आनी नुस्त्याचे फॅक्टरीवाले भुंयमार्गान गोंया भायर नुस्तें व्हरतात ताचो डाटा नुस्तेंमारी खात्याक कळना, हें खातेंच सांगता. ट्रॉलरांतल्यान कितलें नुस्तें जेटीर देंवता आनी एमपीटींतल्यान एक्सपोर्ट जाता ताचोच डाटा नुस्तेंमारी खात्याक मेळटा. कितलें नुस्तें जेटी वेल्यान भायले भायर फॅक्टरींनी वता, फॅक्टरीवाले हॉटेलांक आनी लोकांक विकता, कितले ट्रकांनी गोंया भायर वयता ताचो कसलोच डाटा सरकारा कडेन ना. गोंयचे अर्दे नुस्तें एक्सपोर्ट जाता म्हणटा तो आंकडोय अर्दोच. ह्या ट्रॉलरवाल्यांच्या सबसिडीचेर सरकार वर्साक सुमार 20 कोटी मायज कड्डिता. मात गोंयच्या नुस्त्या मार्केटांक भायल्यान येवपी नुस्त्यांचेर डिपेंड रावचें पडटा. आतां सरकारान नुस्त्याच्या इम्पोर्टाचेर निर्बंध घाल्यात. अशाच प्रकारचे निर्बंध नुस्त्याच्या एक्सपोर्टाचेरूय आसचे अशी मागणी ट्रॉलरवाल्यांची लॉबी सोडून हेर सगळे कडल्यान जावपाक लागल्या. व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकर वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर.
गोंयान आज सावन नुस्तें आयात बंदी सरकारान अर्द काडली, मात ही बंदी सरसकट आशिना. लॉबीच्या दबावा उपरांत मंत्री मातसो बॅक फुटार. FDA आनी FFSSIचे नेम अटी पाळून नुस्तें हाडटल्यांक बंदींतल्यान खंय सूट मेळटली. हॉटेलां, रेस्टॉरंटां सारकेली टुरिस्टीक आस्थापनां FDAच्यो फॉर्मालिटी करता आसत जाल्यार तांकांय खंय नुस्तें हाडूंक मेळटलें. मायकल म्हणटा बंदी नाकाच. बिझनेस बी जावंक जाय. जे लोक बिझनेस करता, कंप्लायन्स करता, त्यांचे आडवे वी शूड नॉट कम इन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पीपल हू आर डुईंग बिझनेस विथ ऑल कंप्लायन्सीस. जे कोण कंप्लाय करिना आमी स्ट्रिक्ट रावतले आनी तांकां बिझनेस करपाचो प्रश्न देना गोंय राज्यात. ट्युरिझम मिनिस्टरान कितें सांगलें की कित्याक आमचे कितें आशिल्लें परमनंट बॅन, आमी कितें केलां परमनंट बॅन केल्लें आसा इल्लिगल एंट्री ऑफ फिश इन टू द स्टेट ऑफ गोवा. एका टायम लिमीट ना, इट्स अ परमनंट बॅन फॉर एंट्री ऑफ फिश इन टू द स्टेट ऑफ गोवा. आनी दुसरी गोष्ट की त्यांनी कितें सांगलां जे कोण कंप्लायन्स करता तांकां हाडून दी. ते ऑटोमॅटिकली ते ऑर्डर जे धाडल्या ते ऑर्डरान व्हेरी क्लियरली मेन्शन आसा दॅट पीपल हू आर कंप्लायंग अँड हॅव्हिंग ऑल द कंप्लायन्सीस इन प्लेस दे आर फ्री टू डू बिझनेस इन द स्टेट ऑफ गोवा. बीजेपीचो कळंगूटचो आमदार उपसभापती मायकल म्हणटा गोंयान नुस्तें हाडूंक बंदी घालची न्ही. सावंतवाडी, शिरोडा, कारवार अशें लिगाचें नुस्तें खंय झेल घालून हाडलें म्हूण कांय जायना. If there is a ban, there is problem. गोंयकार लोकांकूच मेळचें ना. फॉरगेट द ट्युरिझम सेक्टर. ट्युरिझम सेक्टर इज सेपरेट. गोंयकार लोकांक खूंय मेळटलें नुस्तें खावपाक. इफ देर इज बॅन, ट्रायंग टू टायटन देम. इट इज ऑल एक्सेप्टेबल, बट एट द सेम टायम डू नॉट स्टॉप ट्रक्स विच आर ब्रिंगींग फ्रेश फिश इन टू गोवा. 6 months बॅन पिरियड ही जावची ना. हांवें तेजे कडेन मागणी घातल्या. तेणें सांगलां फाल्यां नाल्यार परवां आमी बसया म्हणून. सोल्युशन हेजेर येवपाक जाय. बॅन म्हणटा पळय तें आसपाक जायना. फिश कॅनॉट बी बॅन. फाल्यां कोण म्हणटलो आय हॅव फावंड सम फ्रुट्स वीच आर डिप्ड इन दॅट कितें तरी घालतात ते क्लोरीन वॉटर ओ कितें तरी घालतात टू रायपन दॅट. सो बिकॉज ऑफ दॅट सगळे फ्रुट्स बॅन करया. गोंया येता पळय ते 2 वरांनी जे नुस्तें गोंयान पावता, आय एम टॉकिंग अबाउट फिश फ्रॉम शिरोडा, सावंतवाडी ते वाटेन जे हे आहा 2 वरांनी पावता गोंयान म्हापसा मार्केटान. ते आयस घालून हाडटा. कारवार रोकडेच पावता. मालवण सारकें फास्ट आहा तें. सो तेका प्रॉब्लम ना. ते आयस घालून गोंयां पावचे आनी आमचे गोंयकारांक जे नुस्तें एवरीडे घेता फ्रेश फिश ते मेळचें, ही आमची मागणी. सरसकट बंदी घाली म्हूण जायना. तपासणी सारकी जावंक जाय म्हूण काँग्रेस म्हणटा. पयलींसान आमी कितें म्हणटा, जें नुस्तें आसा हेजेर चॅक करपाक तुमी सिस्टम जी आसा ती डिपार्टमेंटाक अशी केअर घेवपाक जाय. तुमी आमकां गॅरंटी दिवची पडटली गोंयकारांक की हें जें नुस्तें आसा हांगा फॉर्मलीन घातलेलें ना. म्हाका दिसता हांगा खंय डिपार्टमेंट फेल तेंगे कंट्रोल नासतलो ना म्हणून तर ते बंद म्हणटात न्ही. आमी बंद म्हळ्यार सोल्युशन न्ही. बंद म्हळ्यार कितें म्हणटले बॅन न्ही. फॉर्मेलीन घातलें आसलेलें नुस्तें बॅन. फॉर्मेलीन जे घालून नुस्तें येता तें बॅन. परत आमी तेच म्हणटात नुस्तें बॅन अशें न्ही. बरें नुस्तें आतां येता बॅन कित्याक. विरोधकांचो आर्ग्युमेंट कितें आसूं, नुस्त्याच्या आयातीचेर सरसकट बंदी घालूंक फुडें सरिल्लो आरोग्य मंत्री ह्या ना त्या कारणान मर्यादीत बंदी मेरेन पावलो. आतां कोण कायदेशीर आयात करता, कोण बेकायदेशीर. नदर दवरता म्हळ्यार आनीक कटकटी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कला संस्कृती खात्याच्या जॉबाच्या जायरातीन खवदळ. 100 वयर वेकन्सीची जायरात. 114तल्यो 108 वेकन्सी रिझर्व. उरिल्ले 6 जागे जनरल कॅटेगरीन. जायरात पळोवन जनरल कॅटेगरीचे उमेदवार चाळवल्यात. सोशल मिडियाचेर सरकाराक उजरावप चल्ला. कला संस्कृती मंत्री म्हणटा रिझर्व जाग्याचो खंय बॅकलॉग भरून काडप चल्ला. जनरल कॅटेगरीची जायरात फुडले फावट खंयच्या कायद्या खाला हो प्रकार चल्ला कळना. कला संस्कृती खात्याचे जायरातीन खवदळ. रिझर्वेशनाच्यो सुवाती मर्यादीत 50% नी वट्ट 95% पावल्यो. फक्त 5% जनरलाक. कला संस्कृती खात्याची 114 वेकन्सीची जायरात. तातूंत 108 रिझर्व, 35 जागे मागासवर्गीयांक, 30 ST, 19 एक्स सर्व्हिसमॅनांक, 13 अपंगुळांक, 10 CFF आनी 1 अनुसूचित जमाती खातीर. उरिल्ले फक्त 6 जागे जनरल कॅटेगरी खातीर. सुप्रीम कोर्टाच्यो गायडलायनी खुट्याळाक लायल्यो म्हूण बोवाळ. विचारल्यार रिझर्व कॅटेगरींतले खंय जागे भरप चल्ला. सगळ्या लोकांनी निवडून दिल्लो आसा. इट इज नॉट बीन दॅट आय एम फॉर ST, आय एम फॉर द OBC. बट डिपार्टमेंटाच्यो काही जो बॅकलॉग जो आशिल्लो त्या वेळाचेर हो बॅकलॉग भरून दिवपाच्यो आमकां इन्स्ट्रक्शन्स आसा आनी त्या प्रमाणे ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी
केल्ले आसा. एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक 182 पोस्ट काढल्या. ऍक्च्युली एसटीचे जर बॅकलॉग जर कितले जर आसत न्ही जाल्यार 225 पोस्ट एसटीचो बॅकलॉग आसा ओनली इन द टीचर फॅकल्टी कळ्ळें न्ही. बट गव्हर्नमेंटान सगळेच बॅकलॉग भरून 43 पोस्ट रिजर्व फॉर द एसटी केल्लो आसात आणि ते ऍक्च्युली 21 आसपाक जाय आशिल्ले कायदेशीर 43 केल्ले आसात आणि ओबीसीचे 49 केल्ले आसात. हळूहळू तो भरतलो. हेजो अर्थ अशें न्ही की बाबा सगळेच जे बॅकलॉग जे वेकन्सी आसा ते वांगडाच भरतले अशातली कांय गोश्ट ना. आणि सेम पॉलिसी हॅज बीन एडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द आर्ट अँड कल्चर. जनरल कॅटेगरींतल्या उमेदवारांक ही जायरात पळोवन शॉक. कांय सरकारी अधिकाऱ्यांकूय कितें चल्लां तेंच खबर ना. मंत्री म्हणटा सोशल मिडियावेले मोहिमेक खंय बळी पडचे न्ही. ज्यांका ज्या मनशाक माथे फेरू जे आसात पळय न्ही ज्यांका एडमिनिस्ट्रेशनाची बाजूच कांय खबर ना त्या लोकांनी फेसबुकाचेर कितें बरयता कारण फेसबुकाचेर सगळे चाळ चलता. ह्या लोकांनी केन्ना फेसबुकाचेर येवन ज्यो काही गोष्टी करपाक जाय ह्या लोकां खातीर त्या लोकांनी केन्ना कांय केलें ना. कशें आसा ह्या फेसबुकाचेर सोशल मिडियाचेर हो इश्यू करून एक समाजा भितर तेल निर्माण करपाचो हो प्रयत्न. पण एक गोष्ट लक्षात धरपाक जाय फाटलो ह्या लोकांनी फाटलो आरटीआय एप्लिकेशन घालचें ते तरी एफर्ट घेवचे. कितले बॅकलॉग वेकन्सी आसात कितले जनरल कॅटेगरी भितर भरिल्ले आसात तेजो पयलो निहाळ घेवचो आणि मागीरूच फेसबुकाचेर सोशल मिडियाचेर तांच्यांनी आवाज करचो. इतलेंच म्हजें सगळ्यांक सांगणें आसा. खाती आनी स्वायत्त संस्था मेळून सुमार 128 आस्थापनांनी खाली आशिल्ले रिजर्व कॅटेगरीचे हजारांनी पोस्ट खंय सरकारान भरिल्ले नात. सुप्रीम कोर्टान घालून दिल्ले नेमा प्रमाण रिजर्वेशन खंयचेय परिस्थितीत 50% वयर आसूंक फावना म्हूण बोवाळ. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री अनंत कुमाराचेर मंगळारा निमाणे संस्कार जाले. आयतारा राती उसरां तांकां मरण आयिल्लें. लोकांच्या निमाण्या दर्शनाक तांची बॉडी बंगळूर मल्लेश्वरम बीजेपीच्या ऑफिसांत दवरिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडून तांचे निमाणे दर्शनाक पावले. 59 वर्साचे अनंत कुमार फाटले कितलेशेच दीस जाले पॅनक्रिएटीक कॅन्सराच्या दुयेंसाक झगडटाले. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. अखिल भारतीय आयुर्वेद योग आणि निसर्गोपचाराच्या हॉस्पिटलाची बुन्याद आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान मंगळारा धारगळे घाली. 301 कोटीचे हे हॉस्पिटल पेडण्यात 2 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीर उबे जातले. 250 खाटीचे हे हॉस्पिटल आणि संस्था 500 भुरग्यांक वैजकी पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण दितली. दिल्लीतल्या सध्याच्या संस्थेचो हो विस्तारित फाटो. 3 स्ट्रीमी चलतो. एक म्हणजे आयुर्वेदा. या आयुर्वेदाचे 100 बेडाचे हॉस्पिटल असतले. ओपीडी असतली. त्याचबरोबर रिसर्च सेंटर आसा आयुर्वेदा कारण आमकां समुद्र लागीं आसा आमकां वेस्टर्न घाट लागीं आसा. हांगा तरेतरेच्यो वनस्पती ही परशुरामाची भूमी आसा. म्हाका दिसता ज्या जाग्यार खंयच काय जे कितें आसा ताजे पेक्षा दोबरादीन हांगा खुबश्यो गोश्टी आमकां मेळटल्यो. त्यामुळे रिसर्च हो म्हत्वाचो. हातूंतल्यान हांगसरल्यान जे रिसर्च जातले ते संपूर्ण जगाक आमी ते दिवंक शकतले. समुद्राच्यो कांय वनस्पती आसा ताजेरय हांगा रिसर्च जातले. त्याचबरोबर हांगा जवळजवळ पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरग्यां खातीर कॉलेज आसतली आयुर्वेदाची आणि त्याचबरोबर योगाचे आणि नॅचरोपॅथी एक आमची पॅथी जसं आयुर्वेद आसा त्या पद्दतीन आमची पॅथी ती ड्रगलेस म्हणजे ताका वखद अजिबात ना. वखद घेनासतना मनीस कसो हातून बरो जाता अशें एक एक्सपेरिमेंट सगळें काम आमकां हेच्या फुडें पळोवंक मेळटलें. आणि त्यामुळे योगा आणि नॅचरोपॅथीची सांगड जर घातली जाल्यार आमकां केन्ना तरी वखदां केन्ना घेवंक पडचीच ना अशे तरेचो अनुभव ह्या सगळ्या माध्यमांतून आमकां येयला. आणि जेन्ना मेडिकल ट्युरिझमाचो उल्लेख केलो वयता हे मेडिकल ट्युरिझम म्हणटा की ह्या माध्यमांतल्यानूच सुरू जाता आणि ह्या माध्यमांतून सुरू जातले आणि हे पेडण्याचो परिसर जो आहा म्हाका दिसता की तेंच्या माध्यमांतल्यान देवान तांकां ह्या तरेचें नेतृत्व दिलां की ह्या परिसर सुदारपाक आनी ह्या तरेचे परिसरान ह्या तरेची तेजी सोय जाल्यार भायले लोक हांगा येतले ट्रिटमेंट घेवपाक आनी हेजो फायदो ह्या पूर्ण परिसर आनी आख्ख्या गोंयाक आमचे गोंयचे जनतेक बी जातलो. ह्या हितूंतल्यान खूब लोकांक हेजो फायदो जातलो. त्याच बरोबर सादारण दर वर्साक 500 विद्यार्थी हांगसर शिकून फुडें वतले. हेजो चडांत चड फायदो ह्या पेडणे तालुक्याक जावचो. हांगसरली नोकर भरती आसूं की बारीक बारीक ह्या आसा ती कामां सुद्दां पेडणे तालुक्याक मेळटली. ह्या हितूंतल्यान खऱ्या अर्थान पेडणे तालुक्याची प्रगती जातली
आणि हो पेडणे तालुका आसा तो विकासाच्या मार्गान पावतलो हितून मातूय दुबाव ना. केदो व्हडलो प्रोजेक्ट. गोंयचो हर एक मनीस आमचे पेडणे तालुक्यात येतलो, पेडणे हॉस्पिटलात येतलो, तेजी आरोग्याची काळजी आमी घेतले, हे हॉस्पिटल घेतले, हेजे बद्दल डावट ना. हे श्रीपादान करून दाखयलेले. हांव ताका एकूच विशय भितर मानता की तेणें जी आपली कापासितात दाखयली ते मिनिस्टर पद घेवन बेश्टो रावना. हांवूय तसोच. म्हाज्या खात्यान कितें मेळ्ळां हांव सोडपी न्ही. हांव पयलीं म्हाज्या मतदारसंघात तशें तेणें नॉर्थान जिंकून आयलो. आज सगळ्यांची मनां तेणें जिखलेली आहा. म्हणून अशा मनशाची काळजी आमी घेवपाक जाय. ती कशी घेवप ते तुमी जाणात. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी ऑफिसांतल्या अकाउंट ब्रांचीतलो सस्पेंड आशिल्लो क्लार्क गौरेश केरकरा आड पणजे पुलिसेन विस्वासघाताची केस जाल्या. गौरेशान 1,40,000ची अफरातफर केल्या म्हूण आरोप. वेगवेगळ्या सरकारी खात्यां खातीर रिसिटी दिवन लोकांकडच्यान पयशे घेवपाचें काम तो करतालो. 1 एप्रील 2017 ते 30 एप्रील 2018 मजगती आयिल्ल्या पयशांच्या वेव्हाराचो खंय सारको हिशोब लागना. रणजी ट्रॉफी क्रिकेट सर्तीन जम्मू काश्मीरा आड गोंयान पेजाद खेळ करतना 2 दिसांत 7 आउट 422 रन्स काडले. परवरे सुरू आशिल्ले दुसऱ्या रावंडाच्या मॅचीन गोंयच्या लागीं सगळ्याच बॅट्समॅनांनी बरो खेळ केलो. स्नेहल कवठणकरान नॉट आउट 106 रन्स काडले जाल्यार सुमिरन आमोणकर, अमित वर्मान हाफ सेंचुरी मारली. मॅचीचे 2 दीस उरल्यात. 2 डावन बॅट्समन स्नेहल कवठणकरान पेजाद खेळ करीत नॉट आउट 106 रन काडले. वट्ट 193 बॉल खेळत स्नेहलान 16 फोरी मारल्यो. ताका पयलीं दर्शन मिसाळ आनी उपरांत अमुल्या पांढरेकरान सपोर्ट दिलो. खेळ सोंपलो तेन्ना स्नेहला वांगडा लक्षय गर्ग 3 रन काडून नॉट आउट आशिल्लो. मंगळारा मॅचीच्या दुसऱ्या दिसा खेळ सुरू जाल्लो तेन्ना सुमिरन आमोणकार आनी अमित वर्मान गोंयची इनिंग 215 रनावेल्यान मुखार व्हरत 254चेर पावयली तेन्ना अमित वर्मा 71चेर आउट जालो. उपरांत सुमिरन 73चेर रनआउट जालो. गोंयची परिस्थिती आतां घटमूट आसा. मॅचीचे 2 दीस उरल्या. आतां गोंया मुखार जम्मू आनी काश्मीराक 2 खेप आउट करून जैत जोडपाचें कठीण आव्हान आसा. जम्मू आनी काश्मीरा खातीर इरफान पठानान 2 विकेटी काडल्यो. कुशळ उदेंतो फास्ट बॉलर उमर नाझिरानूय 2 विकेटी काडल्यो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.